देवीक काकुतीचें नोवेन दुसरो दीस. बापाचे, पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन. सगल्या पाद्री आनी मोटवाशां खातीर मागुया. तांचे वरवीं सगल्या मनशां कुळाचेर देवाची काकूत देंवता. भोव काकूतसारा जेजू, तुजे वरवीं सगलें बरें येता. पाद्री आनी मोटवाशां सोवें तुजी कृपा चोडय. ह्या वरवीं तुज्या मोळ्यान ती फावो ते पोरी फळादीक जावंक, तांणी काकुतीच्यो कोरण्यो करूंक आनी देवीक काकुतीचें देवसांव उतरान आनी देखीन सगल्यांच्या काळजान रिगोवंक आमी मागतांव. सासणाच्या बापा, तुज्या मोळ्यान वावुरतल्या वावराड्यांचेर तुजी दोयाळ नदर घाल. तुज्या पुता आनी आमच्या दोनया जेजू क्रिस्ताच्या आपुरबायेच्या शेळ्यांक, पाद्रींक आनी मोटवाशांक तुज्या आशिर्वादाचें बोळ आनी केरीत उजवाड दी. हे वरवीं ती दुसऱ्यांक वाट दाखोवंक आनी तुजे काकुतीक ओडून हाडूंक पावों. आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्या, आदी आतां आनी सदां सदांकाल. आमेन.